एकमेव हावेस घेऊन गेली 10 वर्सां गोवा जागोर असोसिएशन गोंया भितरचे संबंध जागर जे जातात जे जागर एका सत्रे सकल हाडपा खातीर एका छता सकल हाडपा खातीर एक संकल्प आशिल्लो। जाणट्याने निसर्गाची पुजा करताले आणि मांडा वयल्यान आमकां जर कितें जर सांगपाक जर जाय आमचेर जर कितें संकट कोसळलेले आसात किंवा दुःख जर आमकां व्यक्त जर करपाक जाय किंवा जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर अत्याचाराक जर आमकां जर तोंड जर दिवपाक जर जाय जाल्यार जागोर आणि म्हणल्यारूच एक मांड त्या मांडा वयल्यान एक पणती पेटयली। सन सँड सी दर्या देगेरूच फक्त पर्यटन जावचें न्ही आनी थंयच्यान भायर सरचें आनी गोंया आमी कशें आसा आध्यात्मीक कशें आसा स्पिरिच्युअलिटी कशें आसा वेलनेस कशें आसा एडवेंचर कशें आसा आमचें कल्चर कशें आसा आमचें ट्रेडिशन कितें आसा आमचें जेवण कशें आसा हें इतलें आसून खंयच आमी जगा पर्यंत समज पावूना जाल्यार आज पावपाची गरज आसा। अशे कार्यक्रम जी सांस्कृतीक जी आमचो कल्चर जो आहा गोंयचो कल्चर जावन जे ल्हान ल्हान गांवांनी हे कल्चरल एक्टिविटीज आहेत जे प्रमोट करपाक जाय आयज खरें म्हटल्यार तुमचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री हो बऱ्या पैकी काम आपले करता। त्यांनी पुर्तुगेजा वेळार सुद्दां आमी तांकां हें बळी पडनासतना हो जागोर चालू दवरलो। 850 वर्सां तेणी हांगसर हें राज्य केलें पूण आमी तांकां केन्नाच हें ना बदलना किंवा तांकां आमी तेंची परवा करूना पूण आमचो जागोर हो चालू दवरलो।